सुप्रीम कोर्टात मायनिंग रिव्ह्यू वाव ना म्हणून आता स्पष्ट झाला। आता सरकाराच्या आमदार मंत्र्यांनी केंद्रीय अध्यादेशाचो सूर धरला। मया एके कार्यावळीत गेल्लेकडेन विजय उलयलो। Now, when all the doors are closed, what is the door that is open to a legislator? Legislatureak कितें option आहा? The option of an ordinance. You have to override everything and start it. लोकांचे पोटा खातीर जर तूं करूंक सोदता जाल्यार you have to take extreme measures, extraordinary situations, demand extraordinary responses. मजगती सुप्रीम कोर्टाच्या मायनिंग बंदी आदेशाचे फाटभुंयेचेर 15 मार्चा उपरांत जाल्ले मीन येरादारी आड गोवा फाउंडेशनान घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी चल्ल्या। सरकार म्हणटा कायदेशीर मीन जप्त करूंक शकना। लिजा भायर आनी भितर रॉयल्टी भरिल्ले वा भरूंक नाशिल्ले मीन सरसकट जप्त करपाची मागणी चुकीची। रॉयल्टी भरिल्ले 7 फेब्रुवारी उपरांतचे मीन बेकायदेशीर काय न्ही ते पळोवचे पडटले। रॉयल्टी भरिल्ले मीन लिजा भायर साठोवप बेकायदेशीर न्ही। 15 मार्च मेरेन मायनिंग कॅप 20 मिलियन टन आशिल्ले आनी मीन काडले फक्त 10.5 मिलियन टन। 7 फेब्रुवारी उपरांत भरमसाट मीन काडला हो दावो चुकीचो। फक्त 2.5 मिलियन टन काडला। पोरू त्याच काळात 5 मिलियन टन काडिल्ले। मायनिंग कंपन्यांनी हेच लायनीचेर आर्ग्युमेंट घाला। कंपनी म्हणटात रॉयल्टी भरूंक नाशिल्ले मीन कायदेशीर। कोर्टात मायनिंग 15 मार्च मेरेन चलूंक दिल्ले ते मीन कायदेशीर, ताचेर रॉयल्टी भरून ते निर्गत करूंक मेळटा। मिनेरांचो आर्ग्युमेंट चल्ला। सुनावणी शुक्राराय चालू उरतली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।